जशें तुमकां सांगले की फॉर्मर MLA फ्रॉम फोंडा लहू मामलेदाराक हेका खडेबाजार बेळगांव हांगा मरण येयल्लें. आतां आमचे कडेन एक्सक्लुझिव्ह जी CCTV फुटेज आहा ती आमचे कडेन पावल्ली आहा. तुमी पळोवंक शकता की लहू मामलेदार कसो वयर चडून येता आनी ताका एक मॅसिव एक असो हार्ट अटॅक येयला. तुमी CCTVन पळोवंक शकता. हो इन्सिडंट असो जाल्लो की 12:30 हो इन्सिडंट खडेबाजार बेळगांव हांगा जालो. खंय तरी रिक्षा मदीं आनी तेंच्या गाडये मदीं खंय तरी गाडी लागलेली म्हणून बोवाळ जालो आनी थंयसून जो रिक्षेकार आसा तेणे तेजेर थापड मारले म्हणून पळोवन येता. ते वाद जावन लहू मामलेदार खंय तरी आपल्या रिसेप्शनार हॉटेलार ते येताले आनी रिसेप्शनार पावतात तांकां एक मॅसिव हार्ट अटॅक येयले. मागीर तितून तांकां डिक्लेअर जेन्ना शिफ्ट केलो तेन्ना हॉस्पिटलान डेड म्हणून डिक्लेअर केला आनी तातून एक जो रिक्षा ड्रायव्हर आहा ताका अरेस्ट केला. बेळगांव पुलिसांनी मर्डर ही रजिस्टर केल्या आनी जो मर्डर करपी आहा तो रिक्षा ड्रायव्हर मुजाहीद म्हणून एक जो रिक्षा ड्रायव्हर ताका अरेस्ट केल्लो. तुम्ही पळोवंक शकता माझ्या सायडीन जी CCTV फुटेज आहा कशें जो इन्सिडंट जालो. इन्सिडंट जावन जो लहू मामलेदार आपल्या हॉटेलार येतालो तेन्ना तांकां मॅसिव एक हार्ट अटॅक येयलो. तुम्ही पळोवंक शकता CCTV सायडींतल्या जे फुटेज चलता तितून.